वाळवंटी ही आमकां मुख्य अशी नदी जाता आनी ज्या नदीचो स्त्रोत्र आसा वो पावशिल्ल्या दिसांनी कसो राखून दवरचो म्हणजे तिका कशी रोखची हो प्रसंग आमचेर येता आनी ह्या भागान जेन्ना फ्लड येता तेन्ना हांगासर येवप सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणून हांगासरले हो जो परिसर आसा म्हणजे तुळशी मळ्या पासून ते सकयल गेल्या त्या पर्यंत हो पठार जो आसा कंप्लीटलो डिसिल्डिंग जावपाक जाय अशी मागणी आमी ग्रामस्थांच्या वतीनसून सरकारा कडेन मांडली आनी ही मागणी योग्य त्या पद्दतीन उचलून घेवन आयज प्राथमीक स्तराचेर जे डिसिल्डिंग करपाचें परमिशन आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी दिल्लें आसा. तशेंच त्याच पद्दतीन जी संरक्षण भिंत बांदपाक जाय ह्या भिंतीचें काम प्रलंबीत आसा. हांव सरकारा कडेन मागणी करता आनी अर्ज करता विनंती करता ही दोन कामां जी आमची आसा म्हणजे एक डिसिल्टिंग हे तुळशी मळ्यानसून ते सकयल पर्यंत जो भाग आहा तो 2,70,00,000 रुपया खर्च करून हे पूर्ण न्हंयचो पाटो जो आहा तो डिसिल्डिंग जावपाक जाय. 50, 60, 70, 80 हजार तेन्ना पाणी आमच्या मंडपान गेल्लें तेन्ना आमकां लुकसाण जाली कितें आनी प्रत्येक वर्सा आमी पॅडाचें कंस्ट्रक्शन चालू करता कित्याक पावसान ते सगळे आमचे व्हांव येता त्या खातीर आमी ह्या हितूनसून आमी आयज सुटले अशें आमकां दिसता. तेन्ना जें आतां काम तेंच्यान हातीन घेतलां तें खरोखर आमच्या लोकांक फायदेशीर आसा. नदीचें पाणी येवन येवन आमी सामके कंटाळलेले आसलेले. रोखडेंच पाणी जमीन कमी हितून आसलेले हितून रोखडेंच पाणी वयर चडटाले आनी आमच्या घरांनी हितून सगळ्या दारान घरान पाणी वचून गाडयो हे जाताल्यो बुडटाल्यो, स्कुटरी बुडटाल्यो आनी तितून आमी सामके कंटाळलेले आसलेले. ह्या आमदारान आतां हे आमकां येवजण कितें दिल्लेले पयलीं एक 4-5 म्हयने ते तेणें आपल्या हातीन सत्य करून दाखयले, खरें करून दाखयल्लें आसा.